विनय बाब, वेलकम तुमकां. आमी पळयतात आज गोंयांत बरेचश्यो नॅशनल पार्टी आसात, तश्यो रिजनल पार्टी आसात. सो मेन म्हणल्यार नॅशनल पार्टी भितर BJP आनी काँग्रेस आसा. रिजनल म्हणटा ती आतां रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, तशें MGP आसा, गोवा फॉर्ड आसा. सो हे पार्टीन सुद्दां कितें ST लिडर्स आसात तुमचे, पूण तुमी एक यूथ आसात, तुमी आम आदमी पार्टी जॉयन जावपाचें कारण कितें? आतां पळय सांगपाचें कारण कितें जाणा, आमी पयलीं साकून हांव पयलीं आसलो म्हणजे म्हाजे बापूय सकत BJPचे कार्यकर्ते आसलेले. आमी तितूंतल्यान काम करून येयल्ले आसा आनी म्हाज्या घराण्याक आमची हें ना, पॉलिटिकल आमची व्हडली हें कांय ना. पूण म्हाजी आजी एक टायमार आशिल्ली, पंच आशिल्ली तेन्ना बरी वर्स फाटीं, म्हणजे हांव जल्मा येवचे पयलीं म्हणटा त्या भशेन. सो राजकारणाचो म्हाका अनुभव व्हडलो ना. आतां सांगपाचें आम आदमी हांव कित्याक जोडपा येयलो, म्हाका दिसलें बाबा खंय तरी बाबा हेतून एक आमचे लोकां एक ह्या पार्टी कडेन एक जे लिडर आसा पळय न्ही आमचे दिल्लीचे, एक आमच्या लोकां खातीर वावरपाचें खंय तरी एक करता, म्हणजे एक मोटिवेट करता बाबा चला मुखार तुमी, आमी आसा म्हणून फुडें. आनी आतां तुमी पयलें आसतलें फॉर एग्जांपल आमची दिल्ली जावं पंजाब जावं गव्हर्मेंट, दिल्ली सद्या ना म्हणटा आमचो, पंजाब आसा आमचो हेचो आमच्या पार्टीचो गव्हर्मेंट. सो तेंचें कितें तरी काम म्हाका बरें दिसलें, म्हणजे एक एज्युकेशन जावं आमचें, बाकीचे खंयचेच मॅटर जावं ते एक हँडल करता, म्हणजे टिप टू टाप. आतां सेकंडरी म्हाका एक दिसलें, म्हाका एक पॉलिटिक्स, हांव राजकारण म्हाका येवपाचें मनान नाशिल्लें, पण एक दिसलें हांव नाल्यार कोण तरी येवपाक जायच न्ही राजकारणाक. आनी सेकंडरी सांगपाचें म्हणल्यार आतां फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिता तुमकां हांव. आतां STचे म्हणल्यार इतले लिडर आसा आमचे, नांव घेता हांव तेंची: प्रकाश शंकर वेळीप, गोविंद गावडे, रमेश तवडकर म्हणटा सद्या आसा. ओके. हितून आतां फॉर एग्जांपल दोनूय आमचे लिडराचें नांव घेता. हे ग्रास रुट्सान येयल्ले आमचे प्रकाश शंकर वेळीप, गोविंद गावडे. हेंकां आतां ही नॅशनल पार्टी BJP, तेंकां आयज तेंची व्हॅल्यू कितें आहा पार्टीक, व्हॅल्यू कितें दवरला आमचो, म्हणजे आमची लिडरशीप घेतले पयलीं तें म्हणजे कोणी हेंच कोण सोडलें ना, म्हणजे काँग्रेस जावं आप जावं कोणूच आमकां व्हॅल्यूच दिलो ना. सॉरी आप न्ही आमचो, आपान दिलं म्हाका, म्हाज्या सारके बारीक मनशां हाडून STचो बाबा तूं एक काम कर म्हणून म्हाका एक संदी दिला. तर आतां BJPचें सरकार आसा, BJP लागून दीस रात झगडले मनीस, गोविंद गावडे जावं आमचो प्रकाश वेळीप जावं, कितें केलां तेंकां, आयज तेंची व्हॅल्यू खंय आसा? तुमी आतां एक आनीक एग्जांपल तुमकां पयर तुमी जाणा आसतलें, सहकाराचें आमचें सहकार आमचें आतां पळय इलेक्शन जालें पळय तें, इतलीं वर्सां आतां जालें हेचोच पॅनल येतालो आमचो प्रकाश वेळपाचो, जाल्यार ह्या बॉडी कितें जालें? म्हणजे ही सुद्दां एक ह्या भारतीय जनता पार्टीची एक रणनिती आसा आमकां सायडलायन करपाची. ओके. आतां ते कितें म्हणटा, आतां BJP अशें म्हणटात की जे STक जे कितें तुमचे डिमांड्स आशिल्ले किंवा STक जे स्टेटस मेळ्ळा ते ओन्ली BJP खातीर मेळ्ळा. सो जे डिमांड्सूय आसात चडांत चड तेंच्यांनीच पुरे केल्या म्हणून तुमचें मत कितें? ना ना, हें रॉंग तेंचें. हांव म्हाका सांग पळया, आतां 10 वर्सां आमची काँग्रेस आशिल्ली पयलीं सावन आसा, 10 वर्सां पयलीं फाटीं BJP आशिल्ली, आनी हो डिमांड आयज आनी परसू न्ही, हो डिमांड आमचो केन्नाचो. कितलीं वर्सां जालीं आमी हेका लागून झडटा हांगा. मिशन पॉलिटिकल सारकी एक हे संघटना येवन तेची नंतर आमी आवाज काडलो, डोर टू डोर कॅम्पेन केली लोकांचे वचून, तेन्नाच सरकाराक जाग येयली. पूण म्हाका दिसना, म्हाका अजून हांव हे बील पास जालें पळय न्ही, हांव लोकांक म्हणटा कॉंग्रेच्युलेशन BJP सरकार कडना हे बील पास जालें पळय न्ही, अभिनंदन सगल्याक. पूण जो पर्यंत हे बील इम्प्लिमेंट जायना तो पर्यंत म्हाका ह्या बिलाचेर विस्वास ना. तुमकां दिसता 2027 पास जावन तुमचें जें रिजर्वेशन मेळटलें अशें दिसता तुमकां? डावट आसा, टोटली डावट आसा. कित्याक आतां लोकसभेक पास जाला, आमचे राज्यसभेक पास जाला बील, आमचे प्रेसिडेंट अजून पावलो ना बील. थंगसान आतां आनी मेन मुद्दो काय, जनगणना आसा पळय न्ही ती अजून जाल्ली ना, ती जावपाची गरज आसा. आतां हे निमित्त दितली तेंकां. ओके. जे आतां इलेक्शन्स आतां ZP इलेक्शन्स आसा, त्या नंतर आमचे मागीर परत म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स आसा. हे इलेक्शन पळयत जाल्यार जे आपाचे जे आसा, जो ST जे लिडर्स आसा तुमचे, तांकां खंय तरी मेळटलें अशें दिसता तुमकां? एक चान्स म्हणटा तुमी? हय, चान्स आसा, अजून होप आसा. आतां एक तुमकां ब्रेकिंग न्यूज दिता, म्हणजे सांगता भशेन आतां आमचे काणकोणा सावन आमची चालू जाली आसा हे मोहीम आमची. STचे कितलेशे भुरगे आतां आम आदमी पार्टी जॉयन जावपाक तयार आसा, येतले. आनी थोडे दिसांनी तुमकां न्यूजाचेर मेळटलें, म्हणजे कळटलें तुमकां रिपोर्टर वचून सांगतलेच आमी.
पूण आतां पयलीं सद्या येता तें झेडपी इलेक्शन्स हय. तेन्ना तुमचें हें आसतालें काय म्हणटा पार्टी कडेन उलोवप आसतालें की तुमी एक एस टी लिडर जाल्यार सो तुमचे कडेन लोक येता आसतले भुरगे कॉन्ट्रेक्ट करता आसतले तुमकां खंय तरी दिसता की पार्टी तुमकां हें दितली म्हणून स्टँड म्हणटोची स्टे हय हय दितली पूण माझी तयारी आसा पूण आमची ते आसा न्ही आमची म्हाजी कितें आसा मत म्हाका मुखार वचपा नाका म्हाका म्हाजे वांगडा भुरगीं आसा पळय न्ही तांकां मुखार काडपाक जाय म्हाका हो म्हाजो उद्देश. जे जितल्यात तुमचे जे डिमांड्स आशिल्ले तेतूं भितर कितले पास जाले कितले उरपाचे जे तुमकां हो सरकार हे डिमांड्स पास करपा खातीर पावरता काय कितें म्हाका दिसना कित्याक हे एक स्टँड करता इलेक्शन लागीं पावलें म्हणटकीर हेंकां आमची डिमांड याद येता. आमी इतलो एवरी टायम आमी झगडटा बाबा आमचे आतां 12 डिमांड आमी मागले जेन्ना मुठाचें आंदोलन जालें पळय 2011 तेन्ना तेतूंत कितले आमचे पास केले तेंच्यांनी कांयच ना. केला थोडे केला पूण ते झिरो. मेन मुद्दे आसले पळय आमचे ते अजून कांयच ना तेजेर ते फक्त आमी इलेक्शन टायमार आमकां झरयता रोटी म्हणजे आतां तुका 17 केले मागीर 32 करतले हेंची तें. तर गोविंद गावडेक पयर मंत्रिमंडळाच्यान काडलो तो कितें तरी उलयलो त्या हेच्या पूण हें तेंच्यांनी बरोबर केलें दिसता तांचेर तुमी ताका काडून आतां रमेश तवडकरा इंडक्ट केल्लो आसा एस टी लिडर म्हणून खंय तरी बदली करप एस टीच्या जाका न्याय दिलो असो ना दिसता. ना ना हो अन्याय असो एक म्हणूंक शकता अन्याय कित्याक एक ना जाल्यार एक आमकां एक हें म्हणटा आमी कठपुतली म्हणटा पळय कठपुतली त्या भशेन करून दवरलो आसतलें हेंकां आमच्या लिडरांक. कित्याक एक हांव म्हणटा कितें तेणी कितें रॉंग केल्लें न्ही जाल्यार तेजेर तुमी एक्शन घेया आसलें तुमी कोर्टान हें करा आसलें मंत्रिमंडळान डायरेक्ट काडप म्हळ्यार एक इफेक्ट बसलो आमचेर. आनी आतां रमेश तडका दिले पळय न्ही तीच खातीर ते दिले काडून तेका मोठे कांयच ना तेतून हे खाली बेश्टी एक पॉलिसी केला आमची. पूण इलेक्शना वेळार हातूंत कितें तरी इफेक्ट जातलो असो दिसता तुमकां जावपा जायो म्हाजे हिशोब जातलो. आतां जो गव्हर्मेंट जो चलता जे तरेन चलता खूश आसात ना लोक तुमचो ना 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 लोक आतां खाली कितें आपल्याक एक बाबा ते कितें करता जाणा तुमी एक लोकांक हांवें आयकलां भशेन एक तुमी आपल्या मत मागल्यार तुजी स्कीम पास करची ना हें काम करची ना एक लोकांक तें हें भंय पडलो आसा म्हणजे हुकुमशाहीचे टायप ऑफ गव्हर्मेंट चल्ला सद्या तरी दिसता म्हाका. लॉ अँड ऑर्डर पळोवपाक गेल्यार आतां जे लॉ अँड Totally ऑर्डर collapse. कांयच ना लॉ ऑर्डराच कांयच ना. पयलीं तुमी हांगा फायर जाला पळय हांगा कितें चल्लां UP बिहार करपाचें चल्लां हांगा. तुमी पयलीं आदी ब्रिगेडा खातीर काम करताले तुमचो ग्रूप आसा सो आतां तुमी आसा आदी ग्रुपेर चालू आसा आदी ब्रिगेड्स ही आमची संघटना आसा एस टी लोक खातीर आनी तेतूंत हांव अजून आसा एज अ मेंबर पयलीं प्रेसिडेंट म्हणून काम करतालो तेका आनी आतां एक मेंबर आसा आनी म्हाजी टीम ती आसतली आनी फुडें बी काम करतली आनी हांवूय करतलो. पॉलिटिक्स वेगळे आनी समाजकारण वेगळे हेतूंत कांय डिफरंट ना. सो तुमचे ज्यो मागण्यो आसा तेजे पर आजून पर्यंत तुमी लोकां पर्यंत वचत आसा काय ते तुमचे लोकां पर्यंत जे तुमचे भुरगे आसा तेंचे पर्यंत हय मागण्या खातीर हय हय आमी सदांच आमची कार्य अशें आसा आमची लोकांक सांगता बाबा हें विसरनाका जी आमची दोग जाण भुरगीं गेल्या बलिदान केलें पळय मंगेश गांवकार आमचो दिलीप वेळीप तें बलिदान केन्ना विसरनाका म्हणून ह्यो जो पर्यंत मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची ना. आनी कितें डिमांड्स आसतले एस टीचे पळोवपाक गेले जे तुमी आपाक जॉयन जाल्या पळय ताजे वयल्यान म्हणटा आमकां कांयच नाका आमचे कितें जे मागणी आसा ते पयलीं पूर्ण करा आनी मेन सांगपाचें म्हणल्यार जो आमच्या एसटीचो फंड्स आसा 34,000 करोड हांवें आयकलां ते भशेन पेंडींग आसा म्हणून पर इयर आमकां 3,000 करोड येता म्हणून आयकलां हांवें जाल्यार तो फंड्स वयता खंय तो रिपोर्ट दाखया आमकां तेजो कांयच हिशोब ना अजून पर्यंत. तुमकां दिसता जो फंड येता सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान एस टी खातीर यूज जायना म्हणून तुमच्या लोकांक की हो फंड जो आसा भलतेच कडेन यूज जाता असो दिसता तुमकां. हय गॅरंटीड दिसता. आतां फॉर एग्जाम्पल एकूच एग्जाम्पल तुमकां हांव महाराष्ट्राक तुमकां जाणा आमचे हांगा हें चल्लां कितें लाडकी बहीण योजना केली पळय न्ही ताका महाराष्ट्रान सेम केला त्यांनी जो आदिवासी समाजाचो फंड्स आणलो पळय न्हू तो तेणी इतल्याच तेतून केला तांकां हेतून केला आनी कित्याक लागून म्हणजे आमचे लोक श्रीमंत लोक आसा आमकां यूज करना ते फंड्स आमचे कितल्योच फायल पेंडींग पडले आसा लोकांच्यो बिझनेस करपा लागून कितें करपा लागून पूण खंय आसा हेजो ते कितें म्हणटा हां ना तुमी एप्लाय करना सो ते रिटर्न धाडून दाखयता आतां खंय धाडटा तें आमकां खबर ना. तुमचे सुद्दां आतां मिनिस्टर गोविंद गावडे आशिल्लो आतां सभापती सुद्दां आसा तांचे मार्फत कळना आमकां हो फंड युटिलायज जाता काय ना जाता असो कळटा केन्नाय. आमी विचारपाची ट्राय केल्ली पूण तेजे कडेन आन्सर ना. लास्ट टायम आमी ITI म्हाका मेळिल्ली 2017 तेन्ना पयलें ते कितलेशे अशी डिपार्टमेंटाचे सगळे डिपार्टमेंट काडले आमी
पळोवपाक गेल्यार तितलें कांयच ना. 0.5% यूज करून दाखयता ते, उरलेलें रिटर्न सेंट्रलाक करून दाखयता. आतां खबर ना ही खंय हें करता म्हणून. म्हाका दिसता हितून डावट कितें तरी आसा म्हाका. दिसता घोटाळा कितें चल्ला. ओके, एक आम आदमी पार्टी म्हणून तुमकां विचारता, तुमी जॉयन जाल्या म्हणून तुमी तुमच्या सेंट्रल लिडरशिपी मेळ्ळ्यार की तुमचे खातीर मागण्याच्या खातीर कितें? हय, आमी आतां पयरच आमची हालीं आतिशी मॅडम येयला, एक्स सीएम ऑफ दिल्ली ऑपोजिशन लिडर. सो तिचे कडेन आमी फूल हें केलें आसा आनी तीन फूल आमगे एस्टिमेट दिले आसा, म्हणजे आमी झगडटा तुमच्या खातीर. आनी जेन्ना हांव आम आदमी पार्टी जॉयन जावपाक गेलो पळय न्ही, तेन्ना हांवें फर्स्ट डिमांड घातलो हांव फक्त इथं म्हाज्या समाजा खातीर दिता म्हणून. म्हाका राजकारणाक रस ना. म्हाका फक्त म्हाजो समाजा खातीर हांव म्हाजी समाजाक तडपड कितें काम उरलां पळय पेंडींग तेका लागून दिता म्हणून. सो म्हाजो आमचो वेंजी वेगस आसा, आमदार आसा, क्रूज आसा, त्यान म्हाका एस्टिमेट दिलें आमी तुमच्या खातीर झगडटले म्हणून. आनी आमचो आवाज त्यांनी आतां हालीं काडला आसा एसेंब्लींत. आतां सपोज 2027 रिजर्वेशन जालें, सो केपें तालुका जालो रिजर्व, तुमी आसतले? हांव आसा, बट हांव इलेक्शन कंटेस्ट करची ना. म्हाका नाका, कित्याक म्हाका म्हाजी कोण तर आमचे एज्युकेटेड भुरगे आसा, बरे शिकले आसा, तांकां इंट्रस्ट आसा, त्या भुरग्यांक म्हाका मुखार हाडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हालीं आमचे येवपा आसा, थोडे इंजिनियर येवपा आसा, आमचे जॉयनींग करपा आसा आमचे हितून. बरे शिकले भुरगे आसा, म्हणजे शिकून बेकार आसा. म्हणजे अशी परिस्थिती म्हणून पडटा तुका. सो म्हाजी इंट्रस्ट ना, पण हांव तांकां मुखार काडटलो. आनी कितें आसा तुमचें राजकारणा भितर किंवा समाजकारणा भितर? राजकारण म्हाका तुमकां खबर आसा कितें तें. राजकारण म्हणल्यार गटार म्हणटा. म्हणून हांव कितें म्हणटा, जी आतां ही गटार केला पळय न्ही, गटार निवळ कितें जावंक शकना, पण तें देवपाक पडटलें न्ही न्हू. सो हांव कितें बोवाळ म्हणून फायदो ना, देंवन निवळ करा. राजकारण हें गटार न्ही, राजकारण एक एक्चुअली समाजकारण म्हणून राजकारण जालां. तर आमी डेव्हलप करपाचें ट्राय करया आमचें. तेच म्हणटा तुमकां हांव, जे आदी ब्रिगेडाचें जें जायनाशिल्लें की पॉलिटिकल पार्टी जॉयन जावन कितें तरी ताजो फायदो जाता काय म्हणटा? फायदो म्हणल्यार कितें, पळय कितें आसा, फाल्यां सकाळीं एक दिसता बाबा हो गव्हर्मेंट आतां जेपी आसा, काँग्रेसीन केलें, सगळ्यांनी केलें, आमी एक आवाज करता पळय न्ही, तेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टीक बॅकअप जाय पडटा. कित्याक तूं जाणा आयज काल कितें केलें काडून भितर मारता पळय सगळें. सो एक राजकारणाक एक उरलें म्हणटा कितें जाता, मातशें एक बाबा ही पार्टी तेजे कडेन आसा, म्हणजे एक लोकांक सपोर्ट मेळटा. बाबा बीजेपी आमकां करना, काँग्रेस कोण करना, कोणूच करना जाल्यार ओके, आम आदमी तरी बाबा येतले आमच्या फाटल्यान आमकां लोकांक सपोर्ट करपाक एक आदार. सो म्हणजे तें लास्ट हें की तुमचे जे भुरगे आसा युजा, तांकां कितें म्हणून उलो मारपाक सोदता तुमी? कितें हांव युथा हें सांगूंक सोदता, पळय राजकारणाक रस घेया थोडो, नाजाल्यार तुमी हांगाच उरतले बसोन घरा कडेन, अरे हें राजकारणी हें तें तें तशें कांयच ना. या मुखार सरा, पळया न्ही कितें जाता तें. जो पर्यंत तुमी मुखार सरना तो पर्यंत तुमकां कळची ना बाबा कितें घडटा तें. तुमी खाली आयकता आनी उलयता, पूण पळया दोळ्यांनी, स्वता दोळ्यांनी पळोवन आयका आनी मागीर उलया. जेन्ना भितर सरता पळय आपण तुमकां तेन्नाच कळटा बाबा राजकारण म्हणल्यार कितें तें. हांव सदां युथा हें उलो करता, मुखार सरा, या आमी आसा फाटल्यान. सो लास्ट टायम उठा आंदोलन सारकें एक उठा आंदोलन करपाक कितें गरज पडिल्ली की ज्यो मागणी पूर्ण जायना म्हणून मुखार अशेंच तुमचे वेळ येतले काय कितें? 100% आतां दिसता सद्या पळोवपाक गेल्यार. तेन्ना तर काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो, तेन्ना बीजेपीन आमच्या फाटल्यान वचून मोठो आवाज केल्लो. गोपीनाथ मुंडे सारको आमचो लिडर येयल्लो, तो आतां ना सद्या. तेन्ना इतली त्यांनी मोठे मोठे केल्ले, इतली आश्वासन दिल्ली की आयज आश्वासन खंय गेली. आयज सद्या सत्तेचेर भाजपा आसा, तर कित्याक हें आश्वासन आमी कंप्लीट जायना? मेन मुद्दो तो न्ही.